दोन्ही जिल्हा पंचायती भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतान जिंकल्या. एनडीए सरकाराचो हो विजय आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल गोंयांत एनडीए परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्यो दोन्ही जिल्हा पंचायती ह्यो एनडीएच्यो जाल्ल्यो आसा. हांव जिंकलेल्या सगळ्या जिल्हा पंचायत सदस्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य हे गोंयच्या विकासा खातीर खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतले. हांव गोंयच्या ग्रामीण भागातल्या सगळ्या मतदारांचे हांव आभार व्यक्त करता की परत एकदा तांच्यांनी एनडीए सरकाराचेर तांच्यांनी आपलो विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पार्टीचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो. डबल इंजिन सरकाराचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेर तांच्यांनी विश्वास दवरलो आणि आमच्या डबल इंजिन सरकाराक परत एकदा बहुमत दिलें. त्याबद्दल हांव खरोखरूच ग्रामीण भागातल्या सगळ्या जनतेचो खूप खूप आभार व्यक्त करता. नॅरेटिव्ह रॉंग पसरपाचे अनेक षडयंत्र केली गेली. लोकांमदी भ्रम फैलले, टिकात्मक मेळ तशे विशय केले गेले. पण ताका सगळ्यांक गोंयचो मतदार करून उरलो आणि गोंयचे मतदारान गेल्या इलेक्शनाचो तक्तो पळयात आणि ह्या इलेक्शनाचो तक्तो पळयात. आम्ही भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या सरकारान भितर आम्ही फक्त 43 कॅन्डिडेट केल्ले. आता आमकां सांगपाक खोस दिसता की गेल्या टायमाचे आमचे जे 33 आशिल्ले तो पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी हे स्वबळाचेर आणि युतीच्या हाचेर 30+ आमचे उमेदवार आमचे ऑलरेडी जिखिल्ले आसा. अजुनूय 5 मतदारसंघांची ऑफिशियली डिक्लेरेशन येवपाचें बाकी आसतना सुद्धा आमी तुमकां सांगपाक आमकां एक खोस दिसता की लोकांनी बॅलेट पेपराचेर सुद्धा विश्वास दवरून सुद्धा एक दाखोवन दिले की भ्रम फैलोवन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनान सुद्धा बटन दामल्यार फक्त भारतीय जनता पार्टीक वता आणि तुम्ही जिखता हो कांयच ना. बॅलेट पेपरान सुद्धा दाखोवन दिले की हे इलेक्शन हे आम्ही भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात. एक बुथाचेर ती फाटीना. उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदानान आमकां कौल दिल्लो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं, आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं, सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारान कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आसा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आसा. व्हेरी व्हेरी इमोशनल मोमेंट आणि खूप खूप म्हणजे खूपच इमोशनल. कित्याक जे तरेन लोकांनी भायर सरून मतदान केलां आणि प्रत्येक आमचो जाणट्याचे जाणटे तो फर्स्ट टायम वोटर्स प्रत्येकान इतलो विश्वास दवरून आमचे युवा जे आसा, आमचे महिला आसा, आमचे ज्येष्ठ आसा, सगळ्यांनी एकत्र येवन लायक युनिफाईड म्हणटा तशे दे हॅव वोटेड फॉर अ प्रोग्रेसिव्ह सत्तरी आनी उसगांव. आणि हे दाखोवन दिता की तांचो विश्वास आमी जे कितें कार्य करता, आमचो जो कितें तांचे बरोबर जे आमचो लगाव आसा, आमचो प्रेम आसा, विश्वास आसा, तांची जी आशा आनी अपेक्षा आसा तांकां खात्री आसा की आमी भारतीय जनता पार्टीचो डबल इंजिन सरकार हे फुलफिल करतले. त्या तरेन आमचे पंच मेंबर आणि सगळे कार्यकर्ते जशें वावुरले आपले स्वताचे इलेक्शन म्हणून त्या हातून म्हाका दिसता सगळ्यांक तांकां पयलें अभिनंदन करता की तांची सगळ्यांची ही विक्ट्री, अमिताची विक्ट्री म्हणल्यार सगळ्यांची विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टीची विक्ट्री. आणि जशें अमितान आमच्या केदारान म्हणलें ह्या विक्ट्रीच्या दिसान एक क्लियर मेसेज आसा. बार्देजान म्हाका दिसता कलंगूटच्यान सुरू जावन सुकूर पावले आमी. For me, it was a foregone conclusion. Thanks to all my कार्यकर्तास who worked not only in Chikalim, त्यांनी दोन्ही वाठारांत काम केले आणि तेजो हो निकाल मेळ्ळो आसा. First of all, a big thank you to our Chief Minister, Pramod Sabanji, our President, Babu Naikji, आमचे Minister JP, all our कार्यकर्तास and all my voters of Sholi constituency. Sholi Zilla. Maheshwar Goekar, you know, it's a moment of big pride and honor to us. फ्रेंडली फाईट म्हणजे ती बरी झाली ना. पण सगळ्याकडे झाली ती फ्रेंडली फाईट होती. म्हणजे दोन्ही तुम्ही हे केलं राय पसून आमचेर मेन हाडले ती फ्रेंडली फाईट होती. म्हणजे हांव म्हाका प्रँक करपाचें ना गोंयचे जनते कडेन आनी ताका चड व्हॅल्यू दिवपाक ना. ताका चड व्हॅल्यू दिवप म्हळ्यार ताका जागो करप. आमी चूक केली हाडून हात वयर काडलो तो गोंयचे जनते कडेन हांव माफी मागता. माफी मागता की ताका हाडून हात वयर काडलो फातोरडा. ब्रश जुमला पार्टीक जे आज एक सेमीफायनल कशें आशिल्लें आज जरी तर चोयल्यार तुवें उत्तर गोंयांत पासून जायते इंडिपेंडंट निवडून येता आनी द पोझिशन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली.
लोकांचे आवाज आमकां आयकूंक मेळ्ळा आनी लोकांनी कितें म्हणलां BJP मुक्त आल्दो ना कित्याक ZP इलेक्शन फकत न्ही आमचे पार्लिमेंट इलेक्शन पासून आमकां लीड मेळ्ळी लोकांक BJP नाका BJPचे फुटींगपण लोक जाणा